की हांवें आज परत रिट्वीट केला. हांवें इनफॅक्ट ट्वीट केला. आय हॅव ऑलरेडी एंडोर्स वॉट विजय सरदेसाई बाबा सेड. आमकांय म्हायती मेळिल्ली की अशें कॉल वता आनी दीस इज अ बिगर स्कॅम. सी गोंयांत जॉब स्कॅम इज नॉट न्यू. हे सगळे आमी PWD स्कॅमा अंडरूय पळयले. मागीर जे स्कॅम जाले ते स्कॅम सगळे रिक्रुटमेंट रिलेटेड आशिल्ले. इरिस्पेक्टीव ऑफ अदर स्कॅम, रिक्रुटमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॅम. आज एक मिडल क्लास जो भुरगो आसा, he cannot afford to get a government job on merits. They have to pay huge bribes. 10 लाख ते 25 लाख पर्यंत ब्रायब आसा आनी ह्या पर्टिक्युलर जॉबाक आमकां म्हायती मेळ्ळा की 20 ते 25 लाख मागता म्हणून. ना एक सामान्य भुरगो जो मेरिटोरियस आसूनय जर हे जॉब घेवपाक शकना, देन इट रिक्वायर्स ज्युडिशियल प्रोब. आमी मागणी केल्या, आम आदमी पक्षा तर्फे आमी मागणी करता की रिटायर्ड हायकोर्ट जजा मार्फत ह्या जॉब स्कॅमाची चवकशी जावची. जे एप्लिकंट आसा, जे जांकां कॉल गेल्या, जे कॉल आयला, कॉल रेकॉर्ड चॅक करचे आनी मॅडम कोण ही सोदून काडची. कारण मॅडम सध्या मॅडम चड जाल्या गोंयांत. परिस्थिती अशी जाल्या की प्रत्येक स्कॅमान कोण तरी मॅडम, खंय तरी मॅडम म्हणून जी नांव येता किंवा वेगवेगळ्यो ज्यो मॅडम आसा ती नांवां येता. एक मॅडम कोण हो मोठो प्रश्न निर्माण जाला आज गोंयकारांच्या मनात आनी दॅट हॅज टू बी प्रोव्ड बिकॉज आय थिंक द मॅडम्स हॅव बिकम मोर पॉवरफूल दॅन द मिनिस्टर्स अँड द कॅबिनेट अशें दिसपाक लागला.